ते प्रचंड कार्यकर्ते जमलेले आसा आनी जेन्ना कसले जे राजकारणाक जितून कसले जो फुडें वतलो जाल्यार जर कार्यकर्ते असले जाल्यार ताका उमेद येता आनी म्हाका खरें म्हटल्यार जेडपी इलेक्शनाक रावपाचें नाशिल्लें आनी केन्ना विचार बी करूं नाशिल्लो कारण हांव पंच आसा मागीर 4 टर्म जाले हांव पंच आसा आजून म्हजो टर्म सोंपना पूण कितें रिजर्वेशन जाल्ले कारणान म्हाका बरेचशे कार्यकर्त्यां कडल्यान जावं म्हाज्या वार्डांतल्या लोकां कडल्यान फोन आयले कितें म्हणून की आतां सीट रिजर्व जाल्लो आसा ताका लागून तुवें रावपा जाय तरी आतां तांकां हांवें कितें केलें विचार केलो ना की ते कोण सांगता तेंच्यांनी पूण म्हाका वयल्या बाकीचे खंयचे पार्टेचे जावं काँग्रेस आसूं जावं BJP आसूं हाजे तुमचे आपाचे आसूं सगळे पार्टीचे म्हाका कॉन्टेक्ट जाल्या आनी आतांच दनपारां एकाक एक राष्ट्रीय पार्टी येयल्ली रावता काय म्हणून सांगपाक तरी आतां म्हाका उतर दिलें हांवें सांगलें कितें हांवें भाटेकाराक उतर दिलो आनी सगळे कार्यकर्त्या कडल्यान म्हाका फोन येयले की तूं रावता इंडिपेंडंट सुद्दां आसूं न्ही हांवें म्हणलें इंडिपेंडंट जावपाची म्हाका उमेद ना पूण राव तूं पूण भाटेकारा म्हणटा म्हणजे हेजो दिसून येता की भाटेकारा बरोबर स्ट्रेंथ भरपूर आसा आनी भाटेकाराचें जें काम कितें आसा हें लोकां पर्यंत पावलें आसा। जिल्हा परिशदाचो जो कॉन्स्टिट्युन्सी 3 कुट्टी हाजो प्रचार आज आमी धुरो हातान घेतला आनी अपक्ष म्हणून आमी बिका केरकर हांची आज घोशणा करता। आमी संपूर्ण रायझींग पोंडा तर्फे जोरान जोमान आमी फुडें सरतले त्याच प्रमाणे टोटल 2 फॉर्म भरतले आमी एक बिका केरकाराचो आनी दुसरो अशोक गावडेचो हे 2 फॉर्म आमी भरतले आनी आयच्यान प्रचाराचो धुरो आमी चालू करतले। हांगाच्यान आमी देवी शांतादुर्गे कडेन वतले देवी शांतादुर्गेक नमस्कार करून आमी प्रचाराची सुरवात करतले। कामाची सुरवात आमी 2017 पासूनच केल्ली आहा पण कांय कारणामुळे आमकां अपक्ष वचचें पडटा आनी ते अपक्ष आमी बरे जोरान बरे जोमान सगळे भुरगे एकवट जावन जिद्दीन आमी फुडें सरतले। सगळे जाणा की फाटलीं 5 वर्सां ZP प्रियाचारीन भरपूर काम केलां आनी भरपूर काम जावन हो वॉर्ड रिजर्व जालो बट आमी त्या रिजर्वेशनाचेर खंयच फाटीं रावनासतना आमी एक ST समाजाचे जे पंच आसा तांकां भरपूर कामाचे एक्सपिरियन्स आसा आनी भरपूर वाठारांत काम केल्लें आहा अशे पंच बिका केरकर हांकां घेवन आमी फुडें सरल्या आनी ताज्या बरोबर आमचे बरोबर पंच हांगा बाबूचारी आहा त्याच प्रमाणे एक्स पंच कावन्सिलर्स आहा वेदिका वलवयकर एक्स आमचे वायस चेअरमॅन अमिना नायक आसा त्याच प्रमाणे एक्स डेप्युटी सरपंच सुधीर रावत आसा आनी अशे विविध कार्यकर्ते बूथ वायज आसा। आमी फक्त 3 मनशांची टीम करून घराघरान वतले आनी आमचे कितें मुद्दे आहा आमी कितें काम केलां फाटलीं 5 वर्सां आनी फुडें 5 वर्सां कितें काम करतले हे लोकांक सांगतले। म्हज्या हिसबान ही एक क्वॉर्टर फायनल कारण बाय इलेक्शनां आनी परत 2027 एक इलेक्शनां सो बेश्टोच बोवाळ करून या कितें करून आमकां ताजेर कांय करपाचें ना आमकां सिस्टमॅटिकली घरा वचून हांव परत सांगता लास्ट टायम इलेक्शन जेन्ना जाल्लें तेन्ना हांव प्रियाचारी आनी बिका केरकर हे तिगूच जाण एका वॉर्डान भोंवताले आनी तीच सिस्टम घेवन वतले आमी 50 जाणांचो ग्रूप 100 जाणांचो ग्रूप ना आमी घरान वचून एवरी फॅमिलीक मेळटले कितें काम केलां कशें कितें काम केलां त्या प्रमाणे सांगतले। फाल्यांच्यान प्रिया बाबूचारी सावयवेऱ्या आपलो प्रचार चालू करतले बिका केरकाराक घेवन आनी हांव खांडेपार चालू करतलो प्रचार म्हजे एक 3-4 भुरगे घेवन सो घरान वतले आनी घरान लोकांक समजायतले की आमी कितें काम केलां। म्हाका फूल विश्वास आसा कारण फाटलीं 5 वर्सां फक्त डेव्हलपमेंटूच न्ही तर हांव प्रत्येक मनशाच्या मनान गेल्लें आसा आनी त्या खातीर सगळे लोक म्हजे फाटल्यान आशिल्ले आनी म्हाका फूल विश्वास आसा की त्याच तरेन लोक म्हाज्या फाटल्यान रावतले।